सोन्या मंदिरात तुझ्या अर्धादिम स्वरूपकारात तुझ्या गीतांगावर प्रणामासिता बली भेटून तुका वंदिता दिपोनी आज तुका हर्षिता दयामया तुझी नियळता बाकीची बघसून मागता आधार कृपा बेसावा शेता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. देवान संसाराचो इतलोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकाच पुताक ह्या संवसारी धाडलो. हो जावन आसा संदेश आयच्या वाचपांत आमी पळोवचो. जेजू क्रिस्त निकोदेमाक देवा बापाची खुशी आणि देवा बापाची सोडवणेची ते सर्व योजन निकोदेमसाच्या मुखार दवरता. जशें जेजू क्रिस्त मरण पावून सर संवसाराच्या लोकांक नवो जल्म आणि नवे जिवीत दिवच्या विशयांत आम्हा सर्वांक सुडाळ रितीर अर्थभरीत उतरांनी शिकयता. तर मोगाच्या भावांनी भयणी, होच जावन आसा देवाचो मोग ताच्याच एकल्याच पुताक आमच्या खातीर समर्पण करचो. आनी सांगत आस आम्हा सर्वांक आयच्या लितुर्जे द्वारे देवा पळयता. तसो मोग आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबाच्यांक आनी सर्वांक आमी दिसो. त्या देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमी उडासाक हाडया. आमच्या जिवितांत जायते फावटी दुसऱ्यांक मोग दिवच्यान आमी सुकल्यावन जावंक पुरो वा आमच्याच घरांत आशिल्ल्या जावंक पुरो गोवाक जावंक पुरो पत्रिणेक जावंक पुरो भुरग्यांक मोग दिवच्यान आमी सुकल्याव. आमी केल्या सर सुखी देवाच्या मुखार हाडुया. ताजी आशिर्वादा मागया. अशें नितळ आनी निर्मळ काळजान आयचे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां समी आयती करया. हांव पातकी सर्पदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो म्याव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या वस्तू घेवन सदांच सांगता घडयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत Krista काकूत Krista काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत प्रार्थुया. करुवळ्या बापा, पास्कांच्या गुटा वरवीं आमची आरंभाची वडवेक आमकां परतून देव. आमच्या मनच्या सैभाग तूं पुन्हा जिवंतपणाचो बरवो सोदिताय. हो पास्कांचो गोट ह्या संवसारान बावर्तान मानून वर्सान वरस आमी ते समरमताव. सरगार ससनाच्या मोगान आमी तो संपूर्णयेन बगूंक फावो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनात. आमेन. दमदुताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप.
तवळ श्रेष्ठ याजक आणि ताचे सांगाती म्हणजे सदस्येव पक्षाचे सांदे दमदुताचे मोसरान भरले आणि तांकां शिक्षा दिवंक फुडें सरले. तांकां तांणी दन बंदिसाळेंत घाले. पूण ते राती सुमयाच्या एका दुतान बंदिसाळेची दारां उगडलीं आनी तांकां भायर कान अशें म्हळें, वसा आनी देवाळांत उबे रावा आनी हे नवे जिणे विशान लोकां लागीं उलया. इतलें आयकून दीस उजवाडचे आदीं ते देवाळाक गेले आनी थंय शिकोवंक लागले. तितल्यार श्रेष्ठ याजक आनी ताचे पक्षाचे थंयसर येवन पावले. तांणी तक्षण सानेद्रीन सभा म्हणजे इस्रायलाच्या मालगड्यांची जेराल सभा जमयली आनी दमदुतांक सभे उजीर हाडूंक बंदिसाळेक जण धाडले. पूण शिपायांनी येवन बंदिसाळेची दारां उगडिल्ल्या वेळार दमदूत तांकां मेळ्ळें ना. देखून ते पाटी धांवून वचून सांगी लागले, बंदिसाळे बिगाची बंदोबस्त सारकी आसली आनी दारां मुखार पारेई उबे आसले आमी पळयलां. तरी पूण दारां उगडिल्ल्या वेळार भितर आमकां कोणूच मेळ्ळो ना. देवळाचो मुखेस्तर आनी प्रधान याजक हें आयकून दमदुताक कितें घडलें जावेत म्हूण चिंतूंक पडलें. तितल्यार कोण एकल्यान भितर येवन सांगलें, पळया, तुमी बंदेत घाल्ले ते मनीस आतां देवळांत आसात आनी लोकांक शिकयतात. इतलें आयकून पाऱ्याचो सरदार शिपायाक घेवन थंय धांवलो आनी तांकां हाडून आयलो. पूण लोक आपणाक फातरायत म्हणल्या भियान तांणी तांचेर कांय जुलूम केली ना. देवाचे उतार हे देवाचे उपकार. श्लोक. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्विस्परान ताका जाप दिली. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्विस्परान ताका जाप दिली. सर्विस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताची वाकन स्तुती कळनासतना म्हज्या वंटाचेर आसतली. सर्विस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक ओडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. श्लोक. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्विस्परान ताका जाप दिली. म्हजे सवे मेळोवन सर्विस्पराची गीत गाजया. एका ताळ्यान आमी सकट ताचें नांव हरसिया. सर्विस्पराक हांव मेळोंक गेलो, तो म्हाका आयकलो आनी आयकून सर म्हज्या कश्टा अणवारांतलें म्हाका ताणें निवारलें. श्लोक. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्विस्परान ताका जाप दिली. ताचे दोळे लावन रावतले संतोश बरी जाता. तांची मुखां म्हळां लजेन केदींच भावनान. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्विस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अणवरां आकांतांतलो ताका निवारलो. श्लोक. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्विस्परान ताका जाप दिली. ताच्या सेवका भोवती वेडो घाल. सर्विस्पराचो दूत तांकां राखता सांबाळटा. साकून पळया, सर्विस्पर कितलो स्वादी गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस खरोच बागे. श्लोक. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्विस्परान ताका जाप दिली. उद्गार. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो. आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. ताका सतपंतेल्या ससनाचें जिवीत मेळच्याक. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया.
जेसू निकोदेमालागी म्हणालो, देवान संसार असोय मोग केलो, ताणें आपल्या एकाच पुताक ओपून दिलो, ताका सतमंतल्या कोणूच नास जायना जावच्याक, बगार सासणीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक संसाराक धाडलो, संसाराची नीत करच्याक न्ही, बगार ताजे मारिफाद संसाराची सडवण जावच्याक. पुताक सतमंतल्याची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सतमन दिना तो देवाच्या एकाच पुताक सतमन दिना. ह्या कारणा पासून ताजी नीत जावन जाल्या. ती नीत अशी जातली, उजवाड संवसारी आयिल्लो खरें, पूण आपली कर्तुवां कुटी जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळोखाचो चड मोग केलो. कोडेपण आदरतल्या मनशांक उजवाड म्हणल्यार जायना, आनी आपल्यो करण्यो आपल्यो कोठो करण्यो दिश्टीक पडनाये म्हूण तो उजवाडा सरशी येना. पूण सताच्या वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता, तेंच आपणें केला म्हूण परगड जावचे खातीर उजवाडा सरशीन येता. देवाचे उतार हे वंदनी तुका क्रिस्ता. तमिळनाडांत एक पांबम ब्रिज एक आसा. तमिळनाडूचे मेन गांव आनी लागसारच्या एक ल्हानसो द्वीप म्हळ्यार पांबम द्वीपाक ताच्या मोदें तो एक ब्रिज बांदला. ही थोड्या सुमार वर्सां आदीं जाल्ली ही निसगडीत. आज म्हणसर त्या पांबम ब्रिजेच्या मुखार एक पिंतूर सोडयला, आनी तें पिंतूर ह्या रितीर आसा. एकलो 40 वर्सांचो एकलो दादलो मनीस एका ल्हानशा भुरग्याची निर्जीव कूड घेवन ते रड्डे आनी रुदान करन आसा. हाज्या फाटल्यान आसली ल्हानशी नीज गडीत अशें. हो 40 सुमार 40 वर्सांचो हाका एक काम आसलें. त्या ब्रिजेच्या मोदें ब्रिजेच्या सकल्यान व्हडली व्हडली शिपां पास जातना ताज्या वयर ट्रेन पास अडचण जाले निमती हाजें काम आसलें. थंय आसलें ती 2 व्हिलां गुणावन तो आसलो तो ब्रिज नीट आसलो वयर करूंक. तो सकल्यान सर व्हडली व्हडली तारवां वचोंक, आनी हो ब्रिज फाटी गुणयलो उपरांत ताजे वयर ट्रेन चलतालें. एक दीस हो गुणवंत आसतना ताजो पूत देनपाराशें ताका जेवणाची बुती घेवन आयिल्लो, पूण त्याच वेळार एका कुशीन तावन येवचें ट्रेन आनी आनी कुशीन आजो पूत मोद्द्यां आसचें तो पळयता. पूण ताज्या इड्याक कितें करचें म्हूण समजना. जर तर पुताक राखोवंक गेल्यार त्या ट्रेनार असले 1000 लोक मरतात. ना तर ताणें ताज्याच एकाच पुताक ताज्याच हातांनी जिवेशें मारले बरी जाता. हो मनीस रोडोन तो ताजें काम मुंदरून व्हरता. जर तर हांवें म्हजें आज काम करिना तर ट्रेनार आसचे 1000 लोक ह्याच दर्याक पडून मरण भोंवतले. आनी थोड्याच वेळान त्या सगळ्या व्हील ते गुणयत आसतना ताजो पुताच्या वयर ते सगळें अर्दो ब्रिज ताजे वयर पावता आनी तो सगळो पूत त्याच ब्रिजाच्या मोदें पडोवन तो मरण पावता. आनी ताजे उपरांत ही गजाल तवळ आसल्या ब्रिटिशांक सांगल्या वेळार ताजे उपरांत तांणी पिंतूर वा कांतर आयिल्लें तें पिंतूर आज म्हणसर आमी त्याच ब्रिजाच्या मुखार आमी पळयता. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, ही एक ल्हानशें गडीत कसो एकलो बापूय आपल्याच पुताक दुसऱ्यां खातीर मरण पावोवंक सोडता. संतोशाची गजाल न्ही, दुखाची गजाल. आपल्याच पुताक आपणाक जेवण दिवंक हाडत येवच्या पुताक ताज्याच हातांनी जिवेश मारले बरी जाता. कित्याक दुसरी 1000 लोक तांचे जिवीत तांणी सांबाळली जाय. आयच्या वांजेलांत आमी असलीची आनी एक काणी पळयता. जेजू क्रिस्त सांगता, देवान संवसार असो इतलोय मोग केलो की ताजे एकल्याच पुताक ताणें ह्या संवसारी धाडलो. जशें मोइसेन अरण्यांत सोरपाक उबारलें त्या रितीर मनशा पुताक उबारूंक जाय. आनी केवल त्याच एका मनशाक तावन सोडवण मेळटली. हे सोडवणेचें सोर योजन देवा बापाचें.
खंडीत जावन आज 2000 वर्सां उपरांत हो वांजेला आमी नियाळतना आमी चिंताव देवाचो मोग, पूण देवाचो मोग हाज्या फाटल्यान आसा त्याच देवाचे योजन, कश्टांचे संतोषाचे न्ही. आनी कित्याक देव ह्या रितीर करता? सर वर्सना देवा थावन उब जाता. उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयता अध्याय 1 आनी 2 हांगासर 2 उत्पत्तीचे काणयो आमी पळयता कशें देव मनशाक करसता. देवान जे कितें हरयेक रचला ह्या संवसारार सर्व बरेंच आसलें. जर तर पयले अध्याय उत्पत्तीचो पयले अध्याय आमी पळयतना पयलो दीस, दुसरो दीस, तिसरो दीस आनी हरएकाच्या उपरांत एक वाक्य आमी पळयता. देवान कितें रचलें तें ताका बरें दिसलें. जे कितें देवान रचलां तें बरेंच आसा आनी देव आसमणासर ताज्या रचनेचो पोशण करता, पोस करता. कित्याक सर्व रचना ताजे मोगाची आनी प्रत्येक जावन आमी सव्या दिसा मनशा कुळाक तो रचता. उत्पत्ती ग्रंथाचो 3ऱ्या अध्यायांत आमी पळयता आदाम आनी येव देवाचे विरोध चलतात, पूण देव आमी पळयता व्हड 20 उपरांत आमी पळयता ताणें विणगी आसली, पूण देवूच तांकां भुमी वायकटाच्यान भायर धाडल्यार देवूच तांकां वस्तूर शिवून घालता. सामड्याची वस्तू रावन तो शिवयता आनी आदाम आनी येवेंचे आंग तो दमता. एका कुशीन देव रागार जाता, पूण दुसऱ्या कुशीन देव मोवाळटा. आनी हो संबंध परत रचच्या खातीर देव आनी मनशा मदलो परत रचच्या खातीर देव ताच्या एकल्याच पुताक धाडन आमच्या खातीर मरण पावचे ते सगळे इतिहास आमी पळयता. आनी हेच इतिहास 2 हप्त्या आदी आमी नियाळले आनी हाजे वयर साहित्य नियाळ आमी बागेवंत हप्त्यांत आमी केलो. तर मोगाच्या बाबा आनी भयणी, देव जावन आसा मोग आनी हो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक देव आमकां आपयता. जिविताच्या खंयच्याय घडितांनी, जिविताच्या खंयच्याय सुखल्या वेळार देवातान कितली आमी पयस गेल्यार देव आम्हा सर्वांचो मोग करता आनी आमच्या फाटल्यान येता. तर आम्हा सर्वांक होमवर्क ते जावन आसा इतलेंच. जर तर देव आमचो मोग करता तर हांवें म्हज्या कुटुंबांत आसल्यान हांवें मोग करीत जाय. जावंक पुरो म्हज्या पतीचो, जावंक पुरो म्हज्या पत्रिणेचो, जावंक पुरो म्हज्या भुरग्यांचो आनी भुरग्यांनी जावंक पुरो तांच्या आवय बापायचो. होच मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक आसा. त्या देखून आयचे मिसाचें बलिदान बेडीत आसतना देवाचो मोग आमच्या जिविताक आदर्श जावं दी आनी अशें आमी मोगाची व्यक्ती जावन हो संवसार आमी सर्वां सांगाता बदलूंचें काम आनी योजन आमी हाती घेवया. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजेर तुमचें बलिदान सर पजोदार देवा बापाक मानता दुसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेच्या पोय सभेच्या आदारात सर्वस्व मानून घे. सरस्पर देवा ह्या बलिदानांत आमची काळती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची आमोलीक कूड आनी रगत ह्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र दण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगणित देव सैमांत वांडो दिताय. जशें आमी तुजें खरेपणी वळखूंक पावल्या तशें आमच्या जिणयेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची साल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती
सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वयश आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरुकाळी आमी तुका वाकणू फावो. हो काही दोन्ही तेसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अधिक करून ह्या उतीम काळार तुजी महिमेची कीर्तनी वाकणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमचे पासकांचे बली. आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शरती जावन तुज्या मुखार सदांच आमची राखवण करता. एकदम बली जावन मारलेलो आनी तो मोराना पूण ससनाका साचिवो. देखून पासकांच्या संतोषाच्या नादान उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सरू दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबार सर्वेस्पर तू सर्वांनी संसार बलाच्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नामे येता तुका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणीक कराराचे हें रगत पातकांच्या बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशा पासून ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्तसो गुड परगटूया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन बोलावर विंतुवय आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या आमची सडवून कर जय ख्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणासताना पुन्हा जीवन पोडास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिवीत सवूंड आनी सोडवण्याचे काळस तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रिथमेचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या येजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीचे काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कार्य देवाच्या माये सांगाती बगेवन धरून तांणी सरुकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पुजीत जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिसाव
तशें आमची पदकां बोस आनी आमकां दाळ्यान पडोवंक नाका पूण वायट विकल्यांतले आमकां निवार सरस्परसर वायटांतली आमकां निवार जाय कुण्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या बागेन आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबरच्या नत्रकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सरपात कंटली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक राज्य पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावरताचेर दीश घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो जावन आसा सोमी जेजू क्रिस्त देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडलेली ह्या शेळेच्या जेवणाक आपुणे मेळयले आमी सर्व सुभागी सोम्या तुज्या चरणी म्हाका पावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली तुमी कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका आमेन Begiyemon lalem mapta yetu sumya parata tuje gari yeun paula kalsa darugar raula tuje gari yeun paula kalsa darugar raula rastu karya binara nivas karmocha gara nivas karmocha gara ye moja kalsa swagat karta tuja enya rakon rauta ye begiyemon lalem mata yetu sunyavarata प्रार्थोया कनवळ्या बापा सर्गींच्या देण्याने तुवें आमकां भरलाय आमच्या आदल्या पातकी सले पाड करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताचे साल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सरपोत वेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन उसोनयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडता हालेलुया हालेलुया
दैवाचे ओलुकार हालेलुया 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 ख्रिस्मनात लोक जीवन झाला आणि केली स्मरसोना पास्काचे ते सकाळी शिललोटले ते वेळी अंकादस पटलो सुयोलेलो जेजू पूर्ण जीवन झालो संसारात प्रकाश पावलो हालेलुया हालेलुया ख्रिस्मनात लोक जीवन झाला आणि केली स्मरसोना मोगाळ पुत्रासोवे अंगार मोरी आशीर्वाद देवा आमकां मागीर खुर्साची कृपेन आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतल्यान बापाचे पुताचे